युनायटेड गोवन फाउंडेशन मडगांव आणि फोंडेच्या ओडीपी आड हायकोर्टात गेल्ले. SGPDA इलेक्शना पयलीं ओडीपी घाईघाईन पास करूंक सोदता म्हूण बिरेस्तारा हायकोर्टान आर्ग्युमेंट जालो. मडगांव आणि फोंडे पालिकेनूय त्या अर्जाक तेंको दिलो आनी ओडीपी फायनलायज करचे आदी पालिकांक विचारूंक ना म्हूण तांणीय सांगलें. Filed a public interest litigation in the High Court with regards to the ODP of Margaon Fatorda, which the SPDA was trying to process and go through without taking into confidence the MMC and also without due considerations to all the other government departments for their inputs and other matters of consideration. सरकार म्हणटा हो आर्ग्युमेंट सारको ना. ओडीपीचेर हरकती मागयल्यात आनी ज्यो आयल्यात ताचेर विचार चल्ला. ताका लागून पालिकां कडेन वेगळी चर्चा करपाची गरज ना म्हूण सरकारान सांगलें. ओडीपीची मिटींग 23 डिसेंबराक जावपाची आसा आनी ऐन वेळार कोर्टान अर्ज आयला म्हूण सरकार म्हणटा. शुक्रारा ओडीपीची मिटींग घेवपाची ताकतीक करपाची गरज ना म्हूण हायकोर्टान पीडीएक स्पश्ट केलां. कोर्ट म्हणटा लोकांच्या बऱ्या वायटाचो विचार केल्यार ओडीपी मिटींगे आदी पीडीएन अर्जाची जाप दिवप चड बरें जातलें. कोर्टाची बडी पडले उपरांत SGPDA ओडीपी मिटींग पोस्टपोन करपाक तयार जाली. सुटी आदी केसीची सुनावणी घेवची अशें पीडीए मागताली. तितल्याचेर हायकोर्टान 28 डिसेंबराक केस दवरल्या. मडगांव आनी फोंडेचो ओडीपी पास करपाची ताकतीक कित्याक काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. माविनान ओडीपी गोडलसांव करून खंय पयसो केला. त्या भानगडींनी TCP बोर्डाचो खंय हात आसा. गोवा फॉरवर्ड 70 आयल्यार ओडीपी डिनोटिफाय करतले. लोक आयुक्तान SPDA चेअरमॅन मोविन गुदीन आणि ताचे मेंबर सेक्रेटरीक नोटीस धाडिल्ली आहा. लोक आयुक्त म्हणटा तो ऑम्बुड्समॅन अगेन्स्ट करप्शन अँड मेल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ताका दिसता की प्रिमा फेसी अ केस ऑफ करप्शन इज मेड आउट अगेन्स्ट द PDA फॉर द ODP because it does not only involve the SPDA, it also involves the town and country planning board. की गोवा फॉरवर्डाचो जर गोवा फॉरवर्ड जे सरकारान आसतलें असो जर सरकार आयलो जाल्यार ही ODP स्क्रॅप जातलीच. हातून जे कोणें पयशे दिल्या तांचे सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जातली आनी जे कोणें पयशे घेतल्या ते जेलान पडटलेच. ताजेर कॉम्प्रोमायज कांय ना. कोलवाळे जेलान ताका VIP जर रूम जाय ताणें VIP रूम रेडी करचो पूण तो भितर पडटलोच ताजेर कित्याक हाजेर 50 कोटी रुपया क्लियर कट खाल्ले आहा. पुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सावेडा एस.